नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। तिळारीचे उदक परत बंद, कालव्याक पडले खावटे। चिखलाचे उदकान शेता काबार, कालवो सारको जाय मेरेन 2-1 म्हयने गोंयाक उदक ना। लुकसाण भरपाय मेळा मेरेन कालव्याचे काम करूंक दिवचे ना, शेतकाराची शिटकावणी। लोकायुक्त कायद्यांतल्यो मोवाळ दुरुस्त्यो फाटी घेवच्यो, मुख्यमंत्र्यांचेर दबाव। इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाचे वावुरपी मेळे मुख्यमंत्र्याक। लोकायुक्तान आरोपी थारायल्ले मंत्री आमदारांक सक्तीन देंवोवचे म्हूण मागणी। मराठी अकादमीची घटना दुरुस्ती करची, अकादमीचे वांगडीपड उक्ते करचे, गैरव्यवहाराची चौकशी करची। चौकशी समितीच्यो सरकाराक सुचोवण्यो, 1,500 पानी रिपोर्ट। साळावले धरणाचे कालव्याक बेतमोडी काकोड्या परत पडले खावटे। 1500 भितर कालवो परत फुटलो। कालवो सारको करपाचे काम बाबत इंजिनियरांची निष्काळजीपणा, शेतकारांचो आरोप। वीस आणि 21 तारखेर कामगारांनी मारला देशव्यापी संपाचो उलोव। गोंयच्या मुखेल कामगार संघटना संपात जातल्यो वांटेकार। आता खबरो विस्तारान। तिळारीचे गोंयचे उदक परत बंद जाला। सकाळी सुमार 8 तिळारी साठेली वाठारात गोंयच्या कालव्याक 30 मीटर खावटे पडले आणि उदक कालव्यांतल्यान भायर मारले म्हूण उदका पुरवण बंद केल्या। तिळारीचे उदक गोंयांत हाडपी हो मुखेल कालवो। खावटे पुरोवन कालवो सारको करपाचे काम जाय मेरेन 2-1 म्हयने तरी गोंयाक तिळारीचे उदक बंद उरतले। खावट्यांतल्यान चिखलाचे उदक गेल्ल्यान शेताक काबार जाल्यात। लुकसाण भरपाय मेळा मेरेन कालव्याचे काम सुरू करूंक दिवचे ना अशी शिटकावणी साठेलीच्या शेतकाऱ्यांनी दिल्या। मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा हुस्क्याची परिस्थिती ना। तिळारी सावन गोंयांत येवपी उदका पुरवण परत एक फावट बंद पडल्या। मंगळारा सकाळी सुमार 8 तिळारी साठेली वाठारांत कालवो फुटलो। कालव्याक 30 मिटराचे खावटे पडला। उदक कालव्यांतल्यान भायर मारिल्ल्यान उदका पुरवण सध्या बंद केल्या। खावटे पुरोवन कालवो सारको करी मेरेन 2-1 म्हयने तरी गोंयची उदका पुरवण बंद उरतली। 50 एकर आमच्या शेत 3 किलोमीटर जमीन गेल्या। थोडेच दीस जाता उदीक सुटोन हो कॅनल फुटलो, ह्याच्या पुढे आणि कितक्या कॅनल फुटलो आणि आमच्या जीवाक धोको आहा। ते आमच्या तुम्ही आता सरकार कित्याक करतलो? माती दसाचे प्लास्टिक घातल्यान बसते मातशे सिमेंट रायना नावा। खावट्यांतल्यान चिखलाचे उदक भायर मारिल्ल्यान लागसारची शेताक काबार जाल्यात। शेतकार लुकसाण भरपाय मागतात। तो मेरेन कालव्याचे काम करूंक दिवचे ना अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। अशा 100 किलोमीटराक आणि होणको पडलो सगळ्यांक उदक घालता। आम्हाला 400 मीटर फाटल्यान 8 जेन्ना आमी येता तेन्ना मातशे भितर बदलून येता तेन्ना आमच्या एका भुरग्यान कोणी फोन केलो तर डिपार्टमेंट आणि 2 हात उदीक चढ सोडले। त्याच्या उपरांत आणि 1.5 हात उदीक चढ सोडले आणि मागीर ही घटना घडली। आणि हे आमकां नुकसान भरपाय मेळाशी आमी हेका मेन पॉइंटाक ह्या आमी हात घालूंक दिवचे ना, कशेच दिवचे ना आमी हात घालपाक। तेंच्यान आमकां कितके ते प्रॉमिस दिवनी। कसं प्लास्टिक घातला आणि उकळलं ना आता बघा त्याला प्लास्टिक कशी घातली ती। हे असं परत कॅनल असे वारंवार होणार आहे। याच्यावर गोवा सरकारने या महाराष्ट्र सरकार ऍक्शन घ्यायलाच पाहिजे। तिळारी सावन गोंयाक सुमार 120 MLD उदक येता। उदक बंद केल्ल्यान साळ वाठारांतले शेतकारा सयत उत्तर गोंयचे दिवचल, बार्देस आणि पेडणे तालुक्यांतले उदका पुरवणेचेर परिणाम जातलो। पूण मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा म्हयनोभर हुस्को करपाची गरज ना। माझ्या माहितीप्रमाणे 10-15 ब्रिज चाहतो 15 दिवसाचा रिपेअर 15 दिवसाचा जरा काहीच प्रॉब्लेम नाही, झिरो। म्हणजे वी कॅन मॅनेज विथआउट एनी प्रॉब्लेम। महिनोभर सुद्धा जवळपास काहीच प्रॉब्लेम नाही। फाटी कालवो सारको करपा खातीर म्हूण म्हयनोभर गोंयची उदका पुरवण बंद केल्ली। उपरांत तिळारीचे धरणग्रस्तांनी उदक आडायले। पेडणे वज्रे वाठारांतूय तिळारीचो कालवो फुटून उदक खणींनी वता। आता तिळारीचो मुखेल कालवोच फुटला। 2-1 म्हयने उदक बंद, इतल्यान जावंक ना। या कालव्याची परिस्थिती पळयल्यार आनीक 2-3 कडे तरी ताका खावटे पडपाची शक्यताय शेतकार उक्तायतात। कालव्याचे काम इतले बाबत जाला। रिपोर्टर उदय परब, प्रुडंटा खातीर।
लोकायुक्ताचेर प्रुडंटान दवरिल्ले मुख्यमंत्र्याचे डिबेटीचे आदले राती वातावरण बरेंच तेंगशेर पावलां. मंगळारा सांजे इंडिया अगेन्स्ट करप्शनाचे वावुरपी मुख्यमंत्री पर्रीकाराक वचून मेळ्ळे. मात ते चर्चेंतल्यान लोकायुक्तांतल्यो दुरुस्त्यो फाटीं घेवपा विशीं व्हडलेशें कितें थारलां अशें चित्र दिसना. मोवाळ दुरुस्त्यो फाटीं घेवच्यो म्हूण मुख्यमंत्र्याचेर सध्या IAC एक्टिविस्टांचो दबाव वाडटा. लोकायुक्तान आरोप दवरिल्ले मंत्री आमदारांक तांचे इच्छेन न्हय तर सक्तीन देंवचो म्हूण IACच्या वावुरप्यांनी नेट धरला. Today, after meeting with him, he has explained all the amendments to us, but our demand stands. We want all amendments to be on the lines of Uttarakhand Lokayukta. The word shall rather than may should be replaced, and then we still strongly believe that it is required to be done in order to bring more teeth. And he is ready for it. And he is ready for it. He said to replace the word. He says only because it could be constitutional ultra virus. He is not. He thought not deemed fit to bring in that particular provision. But we said if it is there in Karnataka, why not here in Goa? Let somebody go to court and then let us decide later. So he says he's open to it. He's still waiting for consulting more people on this particular matter. He is also engaging in a public debate, maybe tomorrow and day after. If necessary, a broad-based consultative committee also could be appointed. That is one of his suggestions, to recommend some more clarifications. And he said he also intends to make it a little more stronger. मराठी अकादमीची घटना दुरुस्ती करची, गैरव्यवहाराची चौकशी करची, अकादमीचे वांगडीपण उक्ते करचे, आंकडो मर्यादीत दवरचो न्हय, अकादमीच्या कर्मचाऱ्यांक पगार वाडोवचो अश्यो सुचोवण्यो मराठी अकादमीच्या कारभाराची चौकशी करपा खातीर सरकारान नेमिल्ले समितीन केल्या. हे उपाय चलना जाल्यार कोंकणी अकादमी भशेन सरकारान ती स्वता चलोवची अशें हे समितीन सुचयलां. आमदार विष्णू वाघाच्या अध्यक्षते खाला समितीन मंगळारा मुख्यमंत्री पर्रीकाराक आपलो 1,500 पानी अहवाल दिलो. एकमतान आमी निर्णय घेतलो मराठी अकादमी संदर्भात की कर्मचाऱ्यांचे जे प्रश्न आसात हे खरेंच म्हणजे ते वास्तव आसा, तातूंत तथ्य आसा आनी तांचे जे वेतन श्रेणी आसा ती वेतन श्रेणी तांकां निर्माण करपा जाय. भवन निर्माण समितीचें काम पूर्ण जायना, ताचेर कसलेंच डिरेक्शन ना आनी सरकारान ही इमारत हातान घेवन तिची पूर्ण दुरुस्ती करची. तातूंत मराठी अकादमीन जे जे कितें आर्थीक गैरव्यवहार जाल्या किंवा जाल्ल्याचो संशय आसा तांची सरकारी यंत्रणे मार्फत चौकशी करची. आनी 2011-12 निवडणूक आचार संहितेच्या काळान कांय गोश्टी जाल्ल्यो नियम डावरून तांची बी चौकशी करची आनी दोशींचेर गुन्हो दाखल करचो. तांची आमसभा आपोवची 4 आठवड्या भितर आनी आमसभा आपोवन घटनेन दुरुस्ती करून तिचें सदस्यत्व हें सगळ्या खातीर खुलें करचें. आनी जर ह्या लोकभावनेचो आदर जर केलें ना 5वें कलम आसा जाल्यार सरकारानूच गोंय कोंकणी अकादमीचे धर्तीर स्वतंत्र मराठी अकादमी स्थापन करची. आनी फक्त ती करतना जे पळय थंय पयलींचे कर्मचारी आहा तांणी आज मेरेन केल्लें काम लक्षांत घेवन आनी तांचो ह्या क्षेत्रांतलो अनुभव लक्षांत घेवन फक्त तांकां हातूंत सांबाळून घेवचें आनी गव्हर्मेंटान हें करचें. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.